आम आदमी पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकरा सयत आम आदमी पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळान शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे यांची भेट घेतली आणि बंद वा विलीन जावपी शाळांक आम आदमी पक्ष दत्तक घेवपाक तयार आसा अशें खात्यान कळीत केले। तशेंच विलीनीकरण प्रश्नांचेर कांय उपाय येवजण्यो घेवन मुख्यमंत्र्यांक मेळटले आणि चर्चा करतले अशें पालेकरान सांगले। जाल्यार शाळा इबाडपा खातीर शिक्षकांक न्हय जाल्यार सरकाराक दोशी धरपाक जाय अशें पालेकार म्हणटा। मेमोरेंडम दिला डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान तुम्ही आता जी नवी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा त्या प्रमाणे स्कूल्स मर्जर जे करपाचे आसा क्लोजर करपाचे आसा त्या विशयाचेर एज आम आदमी पार्टी एंड एज पीपल आर कनेक्टेड टू एज्युकेशन इन सम फॉर्म ऑर दी अदर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिला की स्कुलां बंद करच्या जाग्यार आमकां तुमी जी बंद करपाची स्कुलां आसा ती आमकां एडॉप्ट करपाक दिवची। वी वील वर्क ऑन देम, वी वील सी दॅट दे डोंट क्लोज डावन। दिल्लीन जशें आम आदमी पार्टीन स्कुलां बरी केल्या, गव्हर्मेंट स्कूल बरी केल्या आनी लोक प्रायवेट स्कुलांतल्यान काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलांत घालपाक शकता जाल्यार गोंयांत तें शक्य आसा। हे आमी वी कॅन प्रूव दीस एंड वी कॅन डू इट। स्कुलाची परिस्थिती सामकी बिगड जाल्ली आसा एंड देर इज नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव बिकम लेस। हे आतां सीएमान जशें टिचर्सांक ब्लेम केले, म्हाका दिसना टिचर्सांक ब्लेम करपाक जाय, कारण गव्हर्मेंट स्कुलांनी देर आर व्हेरी स्मार्ट टिचर्स, व्हेरी इंटेलिजंट टिचर्स आनी व्हेरी प्रोएक्टीव टिचर्स। पण खंय तरी चुका घडल्या, सरकारा कडल्यान घडल्या, कश्यो घडल्या त्यो सगळ्यो पळोवन त्यो चुका सुदारपाक जाय। तांकां वेगवेगळी कामांय दिता, तांकां सर्वे BLOची जॉब दिता, इट शूड नॉट बी डन। माय फादर वॉज अ टीचर आनी एज अ टीचर आय न्यू ताजें डेडिकेशन कशें आशिल्लें भुरग्यां कडेन। As a teacher, he had enough time to study and prepare for the next day and the day after. When the teacher is given odd jobs of surveys and BLO's job, election duty, then they will not be able to give enough time to education, which is their forte and core. So government has to look forward to finding a solution instead of closing down. We are willing to associate with certain schools which are going to be closed down. They have not yet identified खंयची schools close जातली ती, आनी जी जर in a form of a party, political affiliation or whatever affiliation, we are able to help the government or education department to find a solution की ही स्कुलां बंद न जावची जाल्यार आमी प्रत्येक गोष्ट करपाक तयार आसा। एड value to the schools in the form of some courses or in the form of certain things which will retain the students and attract more students. It is very easy and I think it is very much possible. आमचे कडेन एज अ पॉलिटिकल पार्टीन पळयता जर सरकारान आमचे बरोबर काम करपाची तयारी आसा सरकाराची आनी जी म्हाका दिसता सरकारान करपाक जाय। आमीच न्ही, जे वेगवेगळे NGOs आसा, जे वेगवेगळे एसोसिएशन्स आसा, ते जर आज ते फुडें सरल्या ही स्कुलां वाचोवपाक आनी भुरग्यांचें भवितव्य वाचोवपाक जर फुडें सरला जाल्यार सरकारान प्रोएक्टिवली should be willing to join us and join hands with all such people including us to save these schools.